आयच्या सुवार्थेंत जेजू आपणास विशांतल्या साक्षीविशीं उलयता. हेर उतरांनी सांगचें तर आपणाक सत मानूंक वा आपूण बापातावन आयला म्हूण स्विकार करूंक इन्कार केल्ल्या जुदेवांक जेजू कठीण उतरांनी आपूण कोण म्हणून साक्ष दिवच्या विशीं उलयता. हे दिशेन पळयल्यार जेजू विशीं 4 साक्षी आमकां सुवार्थेंत वाचूंक मेळटात. सुवार्थेंत जेजून सांगचे प्रमाणे पयल्यान पयलें जेजू विशीं साक्ष दिल्ली स्नानीक जुआंवचे सुवार्थेच्या पयल्या अध्यायांतच वा प्रोलोगांत आमी वाचता तशें देवानच धाडिल्लो मनीस जाचें नांव जुआंव हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरिफात सोमेस्त आनी सतमानच्याक उजवाडा विशांत वा जेजू विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. दुसऱ्यान बापान जेजू करूंक दिल्लीं कामां आनी जेजू करीत आसा तीं कामां जेजू बापातावन आयला म्हणून कचीत करून सांगतात. तिसऱ्यान जेजूक जुआंव प्रास वर्ती साक्ष आपल्या बापानच दिल्या. जुदेवांनी देवाक पळोवंक ना वा आयकूंक ना आनी चड करून बापान धाडलेल्याक सतमानूंक ना देखून तांकां तें कळीत जायना. निमाणें जुदेवांनी सासनीक जिवीत आसा म्हणून मांडच्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांती जेजू विशीं साक्ष आसा. पूण जेजूक इन्कार करन सासनीक जिवीतच इन्कार केल्ली परिस्थिती तांची. ह्या राजावांत आपुरबायेचो भाग हो की जेजू जुदेवांचेर गुन्यांव मांडिना. पवित्र पुस्तकांत जेजू विशांत बरयल्लो मोइजेच जुदेवांनी बरवस्सो आनी व्हड मानान लेखचो मोइजेच जुदेवांचेर गुन्यांव मांडटलो. कित्याक जेजू उदेशी मोइजेच्या उतरांनी जुदेवांनी विश्वास दवरलो ना. ह्या सर्व साक्षी विशांतल्या राजावाचो उद्देश इतलोच. ही उतरां जुदेवांक सांगल्यान म्हूण हात बांदून बसचे न्हय. ही उतरां आमकां जेजूक स्विकार करूंक आनी सतमानूंक एक उलो. जुआंव सुवार्थेकार जेजूच्याच उतरांनी जेजूची वळख आमकां करून दिता. ही वळख गुंडायन आमकां जावची गरजेची, कारण आमी सासनीक जिवीत जोडूंक जाय.